आयज तीन स्किमीचे जे आमचे नोटिफिकेशन जावपाचें आसलेलें ते आयज नोटिफिकेशन जाल्ले कडेन आसा. म्हजी बस स्कीम 2025 ह्या नांवान ती इम्प्लिमेंटेशन करपाक सरकारान सुरू केल्ले कडेन आसा आनी त्या खातीर कांय कंडिशन्स आसा ती ह्या नोटिफिकेशनान आसा. ही जी स्कीम आहा ती आमची डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या जोड पावलान एक स्कीम सुरू जातली. ही स्किमी अंडर आमी सरकारान ते ठरयला की डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान की व्हेकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिवायस आमी तेजेर आसतलो आमचो, जावं ते ऑटोमॅटीक टिकेटींग मशीन तांकां दितले आमी, जावं तांकां आनी हेजे सगळे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन तेंचे ते सगळे पळोवपा खातीर तांकां कदंबाक रायट दिल्ले कडेन आसा. आतां ही जी बस आहा त्यो प्रायवेट बस ऑपरेटर जेंचे कडेन वॅलीड कॅरेज परमीट आसा आनी ते लोक हितून पार्टिसिपेट जावपाक शकता. बशीचे 15 वर्सांच्या सकयल जी बस आहा तेंच्यांनी हितून पार्टिसिपेट जावपाक जाय आनी तो जो एप्लिकंट आसा तो बसचो ओनर आसपाक जाय बशीचो, बस किंवा मिनी बसीचो, आनी तो गोंयचो आसपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार फिटनेस सर्टिफिकेट आनी तेंचे कॉम्प्रिहेन्सीव इन्शुरन्स सर्टिफिकेट आसपाक जाय. तशेंच तेंचे कडेन रोड टॅक्स क्लियरन्स सर्टिफिकेट सगळे क्लियर आसपाक जाय तेंच्यान. आनी तेंच्यांनी जेन्ना स्किमीन जॉयन जाले की तेंच्यांनी फूल म्हयनोभर बस चलोवपाक तांकां जाय पडटली. समज तेंचें कितें रिपेर करपाक जाय जाल्यार ते सॅटर्डे संडे वर हॉलिडे ह्या टायमार ते आपली बस रिपेर करपाक शकता. आनी काल सांगल्या प्रमाणे तांकां 3 रुपया एक पर किलोमिटरचेर तांकां मेळटले. त्याच प्रमाणे तांकां 50% हो इन्शुरन्स म्हणजे 30,000 पर्यंत सरकार तांकां इन्शुरन्साचे पयशे दितले तांकां. दुसरें तांकां समज तेंची जर समज 15 वर्सांच्या वयर बस जाली जाल्यार तांकां समज नवी बस घेवपाक सोदता जाल्यार तांकां 10 लाख सुमार सरकार दितले तांकां. आनी त्या बशीची सिटींग कॅपेसिटी 27 आसपाक जाय. बाकीचे सगळे नॉर्म्स आहा ते की तो कंडक्टर आहा ताका बॅज आसपाक जाय, ताका युनिफॉर्म घालपाक जाय तेणी, तेजे कडेन ऑटोमॅटीक टिकेटींग मशीन आमी दितले ताका ते ऑपरेट करपाक जाय तेणी. त्या भायर आमचे जे सरकाराचे जे विविध सरकारी योजना म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी सिनियर सिटीजनाक आमी सबसिडी आसता आमची, जावं आमचे हँडिकॅप, जावं ते एड्स पेशंट आसता, कॅन्सर पेशंट आसता, हांकां खातीर जे कितें कन्सेशन आहा ते तेंच्यांनी दिवचे पडटले. त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी आपले लॉग बूक दवरचो पडटलो. त्या लॉग बुकाचेर तेंच्यांनी कितले ट्रिपी मारल्यो, कितले किलोमिटर जाले हे डे बाय डे तेंच्यांनी सगळे मेंटेन करचे पडटले. दुसरे आमचे तांकां तेंचो जो अकाउंट्स आहा तो तेंच्यांनी सेपरेट अकाउंट केल्या बरोबर ऑटोमॅटीक तेंचे पयशे तेंच्या अकाउंटान वयतले तेंच्या, आनी जी कितें तांकां सरकारान किलोमिटर प्रमाणे पयशे दिल्या तेय तेंच्या अकाउंटान वयतले. सो तांकां कांय बर्डन आसपाना. त्याच बरोबर तेंचे कितें जर वायोलेशन जालें कितें जालेंच जाल्यार तो फूल रायट डायरेक्टर ऑफ आपल्या अंडर दवरले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे सरकारान जर तांकां दिसता कोणाकूय तेंची ग्रिवेन्सीस आसा जाल्यार डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट तांकां तेंच्यांनी कळोवपाक शकता. ही आतां स्कीम आहा ती सुरू जाल्ल्या कारणान तुमी जाय लोकांनी जे कोण प्रायवेट बस ओनर आसा तेंच्यांनी RTO कडसून ते फॉर्म घेवपाचे किंवा तेंच्या वेबसायटीचेर तुमकां ते पळोवपाक मेळटले. दुसरें म्हणल्यार समज ते बशी जर समज एडवर्टायज घातल्यो बशीचेर जाल्यार ते एडवर्टायजीचे पयशे आहा ते 50% आमी तांकां ओनराक दितले आनी 50% आमचे कदंबाक मेळटले. अशी तरेची स्कीम तयार केल्ली कडेन आयज तेजे नोटिफिकेशन जालेलें आहा, ऑफिशियल गॅजेटान बी येयल्ले कडेन आसा. म्हाका दिसता की ही स्किमी अंडर आमचे गोंयचे जे बस ऑपरेटर आहा ते पार्टिसिपेट जातले आनी गोवोरमेंटाचो एकूच हेतू आहा की बसी लोकांक जी सेवा आसा ती संपूर्ण गोंयभर मेळपाक जाय. त्या खातीर ही आमी कदंबा कडेन थोडे खुबश्यो बसी शॉर्टेज आसा आनी आमच्या गोंयचे जे बस ओनर आहा तांकांय खंय तरी हितून कितें तरी थोडोसो तरी फायदो जावपाक जाय. ह्या हितून हे धरून मतीन धरून ही स्कीम तयार केल्ली कडेन आहा. म्हाका दिसता की आमचे गोंयचे जे बस ओनर आसा ते हितून पार्टिसिपेट जातले. जांकां कोणाक खरीच गरज आहा तेंच्यांनी हितून पार्टिसिपेट जावन सरकाराच्या योजनांचो फायदो घेवचो अशें हांव मागतां. कितले अमकेच बसी घालपाक अशें कितें आंकडो आहा तुमचो? येता तितले बसी ना सद्या सरकारान एक ठरला कितले येता त्यो तेंच्यांनी अप्लाय करचे.
ओके. आणि जेन्ना आतां म्हजे कडेन जरी हांवें एक पास काडून दवरला डेली पणजे टू मारगांव आनी म्हाका म्हळ्यार एक रूट असो खंयच्याय रुटाचो जाल्यार तेंच्यांनी ते पास घेवपा जाता काय बरोबर पास आसलो आनी त्या भशेन तो पास ऑपरेट जातलो. ऑपरेट जातलो घेवपा मेळटलो. ओके. सगळे कितें स्कीम आहा तशें ते भशेच्यो त्यो स्किमी सगळ्यो चलतल्यो. ओके. तांकां एक ड्रेस कोड बी आसता. ड्रेस तांकां तितले आसतले तेंचे कंडक्टराक ड्रेस घालपा जाय आनी तांकां बॅज सगळे आसपाक जाय. गोवा सरकारने एक नोटिफिकेशन काढला ते म्हणल्यार माझी बस 2025 ही परतून एकदा स्कीम शुक्रारपासून सुरू जातली आणि ह्या बसीचे एक आहा ते म्हणल्यार ह्या योजनेत 57 बसी आहा त्यो सध्या ऑपरेट जातल्यो आणि ह्यो प्रायव्हेट बसी आहा त्यो ह्या बसीन जी सबसिडी मेळटली ती म्हणल्यार प्रत्येक किलोमिटर फाटल्यान तांकां सरकार 3 रुपये दितले. त्या भायर इन्शुरन्स आसा, इन्शुरन्सांतली 50% जी अमावंट आसतली ती सरकार भरतलो. त्या भायर जे बसीन 15 वर्सां कंप्लीट जातली तांकां नवीन बस घेवपा खातीर 10 लाख रुपये मेळटले. सो अशा तरेचो हो सगळो जो फायदो आसा तो प्रायव्हेट बसकारांक मेळटलो. त्या भायर ह्यो ज्यो 57 बसी आहा त्यो सावथ गोंयांत चालू जातले शुक्रार पासून अशी म्हायती आमकां मेळटा. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.